नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या बिग स्टोरी कार्यावळी ही चित्रां सात अमेरिकेतल्या 5 वर्सां पयलीं आयिल्ल्या कॅथरीना वादळाची. त्याच वर्सा मुंबईत घोग्यांनी पावस पडून आयिल्ल्या बुट्टीची ही चित्रां. जाल्यार ही आसात हालींच आयसलँडाक खवदळ घातिल्ल्या ज्वालामुखीची चित्रां. जेन्ना चिली, चायना आनी अफगाणिस्तानात भुंयकाप आयिल्लो त्या वेळार कितें जालें तें पळयात. इतल्याचेरूच ही थांबना. ह्या वर्सा अमेरिकेत जेन्ना बर्फाचो पावस कोसळ्ळो तेन्ना कितें जालें तें ह्या चित्रांतल्यान दिश्टी पडटा. भारता भायल्या देशांत तर सैमीक आपत्ती कोसळ्ळ्यातूच. त्याचबरोबर भारतांतल्या कितल्याशाच राज्यांनी सैमीक आपत्तीन लोकांक नाकाशेवट केला. ह्या सैमीक आपत्तीन गोंयाकूय सोडून ना. गोंय लागसरच्या अरबी समुद्रात फयान सारख्या वादळान केन्ना अच्छो म्हणूंक नाशिल्लो. काणकोण वाठारांतलो हुंवार गोंयकारांनी केन्नाच अणभवूंक नाशिल्लो. एक गजाल हातूंतल्यान स्पश्ट जाल्या. कितें तरी गडबडला आनी तें आतांच जाग्यार घालिना जाल्यार फाल्यां घडये आमीच जाग्यार आसचे ना. अचकीत जावपी सैमीक बदल आनी हवामानात जावपी बदलांचो खोलायेन अभ्यास करपा खातीर प्रुडंट मिडियाची टीम सैमीक विशयाचेर खोलायेन अभ्यास करपी वैज्ञानीक, हवामान खाते आनी हेर तज्ञां कडेन उलयली. हवामानात बदल जातात आनी जायत आसतात हें सगळेच जाण म्हणटात. वैज्ञानिकांच्या म्हणण्या प्रमाण संवसारीक तापमान वाडीक लागून भारतातूच न्हय तर पुराय संवसारभर ताचो परिणाम जाला. ग्लेसियर म्हळ्यार बर्फाची न्हंय. अंटार्क्टिका आनी हिमालयाचो बर्फ लेगीत विरगळपाक लागला. ह्या बदलाक लागून दर्याची पातळी वाडटा. हाचो वायट परिणाम पावसाचेरूय जाता. The director was just telling me that if the entire Antarctica ice was to melt, it will not happen. But if it was to melt, the sea level will rise by 65 meters, right? 65 meters. So there's a huge amount of water, much more than I think any freshwater source on the known landmass. आफ्रिकेतल्या केनिया सारख्या देशांत हालींसराक सारको पावस पडूंक नाशिल्ल्यान ह्या देशांतल्या लोकांक दुष्काळाक तोंड दिवचें पडलां. भारत मॉन्सुनाचेर जगता. मॉन्सुनाचो पावस सारको पडूना जाल्यार शेतां भाटांचेर हावळ येता. अर्थवेवस्था हालता. 2009 वर्सा पावसान कूस मारिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाले. प्रुडंट मिडियाची टीम NIOच्या वैज्ञानिकांक मेळ्ळी. हालींसराक पावस कित्याक कमी पडपाक लागला ह्या विशीं तांकां प्रस्न केलो. डॉ. रमेश कुमार हे NIOचे वैज्ञानीक फाटलीं 27 वर्सां जालीं पावसाचेर अभ्यास करतात. ते म्हणटात की हिंद महासागरांतल्या उदकाचें तापमान वाडिल्ल्यान आतां चडसो पावस दर्यांतूच पडटा. देखून भारतांत पावस पडपाचें प्रमाण कमी जालां. हिंद महासागराचेच न्हय तर हेर महासागरांचें तापमान वाडपाक लागलां. तांचो परिणाम पावसाचेर जाता. 40 वर्सां पयलीं भारतांत मान्सून व्हडा प्रमाणांत पडटालो. आतां मान्सून चड प्रमाणांत दर्यांतूच पडटा. पहले स्टडी केल्या कित्याक की इंडियन ओशन वॉर्म जाता, अरेबियन सी गरमी जाता, वेस्ट बंगाल गरमी जाता. इक्वेटोरियल इंडियन ओशन एंड द सदर्न इंडियन ओशन गरमी खूब जाता. टेम्परेचर 1 डिग्री वाडलेलो आसा लास्ट 50 इयर्सान. ताजे ह्यूज रिपरकशन्स आसा. रिपरकशन्स म्हणल्यार मॉइश्चर आमचे ते इंडियन सबकॉन्टिनेंट नाल्यार पेनिन्सुलर इंडिया वचपा आसले ते थंगा वचूना. ते वचून येता ते इक्वेटोरियल इंडियन ओशनाक वता. इक्वेटोरियल इंडियन ओशनाक गेले जाल्यार थंगा पावस आतां पेनिन्सुलर इंडिया केरला, कर्नाटका, गोवान पडचे आसले पावस ते इक्वेटोरियल इंडियन ओशनाक पडता. उदक हांगा पेनिन्सुलर इंडिया पडल्यार आमकां पिवपाक आनी इंडस्ट्रीज आनी एग्रीकल्चराक लागता. आतां इक्वेटोरियल इंडियन ओशनाक पडले जाल्यार थंगा वाडलेलो आसा. ते ऑफ नॉट मच इम्पॉर्टन्स फ्रॉम दी इंडियन सबकॉन्टिनेंट पॉयंट ऑफ व्यू. संवसारीक तापमानात जावपी वाड हें पावस कमी पडपाचें कारण अशें वैज्ञानिकांचें स्पश्ट मत.
भारतातच न्हय तर बांगलादेश, पाकिस्तान, चायना, दक्षिण अमेरिका आणि हेर आफ्रिकेच्या देशांनी कमी पावस पडपाक लागला. संवसारीक तापमानात वाड जाल्ल्यान पर्यावरणाचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जाला. फाटल्या 60 वर्सांत पृथ्वीचे तापमानूय 1 डिग्री परस सुबेस वाडला. युरोपाच्या बऱ्याच देशांनी गरमी वाडल्या. हिमाचल प्रदेशाची राजधानी शिमलाय गरमी बरीच वाडल्या. अनुवर्सा गोंयांत धुके खूपच कमी पडले. हरशी जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यात गोंयांत सकाळच्या वेळार बरेच धुके आसताले. 2010 वर्सा मात धुके फकत 7-8 दिसूच पडले. मार्च म्हयनो सुरू जायना फुडेंच गरमी बरीच वाडली. माय म्हयनो येवचो आसा. आता एप्रिलांत इतली गरमी वाडल्या की सोंसून उजो जाला. Whenever some humidity increases, we feel uncomfortable. So at present also humidity is higher side. So that is why we feel hot nowadays. आणि मला असं वाटतं की यावर्षीची गरमी फार जास्त आहे. गेल्या वर्षापर्यंत तरी गरमी तितकी जाणवत नव्हती. पण मला असं वाटतं ग्लोबल वॉर्मिंगचा भयंकर परिणाम दिसायला लागलेला आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं प्रत्येकाने आपल्या अवतीभोवती खूप झाडं लावावीत आणि आपल्या घरात छान थंडावा निर्माण करावा. This could be one reason, and nowadays if you see the forest also has also depleted, and this could be a reason behind the rise in the temperature. And I don't feel like going out in the sun because of this heat, because of the increasing temperature. फाटल्या 10 वर्सांचो अभ्यास करीत जाल्यार एप्रिल म्हयन्यात गरमेत वाड जाल्या हें स्पश्ट जाता. 2000-2001 ह्या वर्सा गोंयांत चडांत चड तापमान 32 ते 33 सेल्सियस इतलें जातालें. 2009 वर्सा मात ते 36 सेल्सियसाचेर पाविल्लें. तापमानात जाल्ल्या वाडीक लागून जनावरां आनी पक्ष्यांचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जाता. गरमीक लागून कांय जनावरां आनी पक्षी तर नानापैत जावपाचे वाटेर आसात. हालींच्या वर्सांनी मोडां जावपाचें प्रमाण वाडलां. दर्याचे तापमान वाडिल्ल्यान ही मोडां जातात असो सोद NIOच्या वैज्ञानिकांनी लायला. युरोप, दक्षिण अमेरिका आनी ऑस्ट्रेलियांत लेगीत व्हड व्हड वादळां आयल्यात. गोंया लागसारच्या अरबी समुद्रांत फयान वादळ आयलें. हे फयान वादळांत गोंयचे 60 परस चड नुस्तेकारांक मरण आयलें जाल्यार कांय जाण बेपत्ता जाले. असले फयान नांवाचे अरिश्ट आयज मेरेन गोंयच्या नुस्तेकारांनी अणभवूंक नाशिल्ले. NIOचे अधिकारी डॉ. S. प्रसन्नकुमार म्हणटात, तापमानात वाड जाल्ल्यान फाटल्या दशकांत समुद्रांत वादळां जावपाची संख्या 6 पटीन वाडल्या. Yeah, what we see is that 37 years of data set we have analyzed, and what it shows is that the number of cyclones, the number of severe cyclones in the Arabian Sea is increasing. And the data that we have used is from 1970 to 2007, and here you could see that the intensity of cyclone after 1995 is not only the intensity increasing, also the numbers are increasing. And we think this is because of the part of the warming that Arabian Sea is undergoing. It may be a part of the global warming, yes, because the SST data, sea surface temperature data, when we analyzed in the context of the increased CO2, we see a very strong correlation between the increased sea surface temperature and the increased CO2 concentration of the globe. So it strongly support the view that this may be CO2 driven warming. इतलेंच न्हय तर संवसारभर वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी हुंवार येवपाच्या प्रमाणात वाड जाल्या. आता हेच पळयात, काणकोणात आयिल्ल्या हुंवारा सारकोच हुंवार इटलीकूय आयिल्लो. दोन 2009 वर्सा कर्नाटकांत आयिल्ल्या हुंवारांत कितलेशे जिल्ले बुडून लाखांनी लोक घराभायर जाल्ले. काणकोणच्या हुंवाराक मात गोंयकार विसरूंक शकनात. मान्सून काबार जाता म्हणल्यार ह्या हुंवारांत काणकोणाक सामके मातये भरवण केल्ले.
काणकोणासारखो हुंवार परत जावपाची शक्यताय न्हयकारू नजो अशें NIOचे संचालक डॉक्टर ESR शेट्टीन सांगले. 2005, Bombay received almost 1 meter of rainfall in 24 hours. तसो episode West Coast'चेर खंय जावं येता. So people have to become aware that intense precipitation events म्हणटात तांकां की these are things which have to be looked at in advance rather than responding to it. The awareness about this and preparedness for it, I think is the crucial item. And if Kankon flash floods have sent a message, this is the message that no region of the West Coast is free from such episodes, and we have to be prepared for them. काणकोण सारखे हुंवार परत जावपाची शक्यताय आसा जाल्यार सरकाराक आनी लोकांक पयलींच सादूर रावचें पडटलें.